11व्या ट्रायबल फेस्टिवलाक आयज आमी सुरवात करतात। म्हणजे आमचे कॅथलीक भाव एक दोन तरेचे ट्रायबल आसता, एक हिंदू कम्युनिटी ट्रायबल्स एंड कॅथलीक कम्युनिटी ट्रायबल्स। स्पेशली वी सी हियर ऑल Catholic community tribals, they came together, formed a आदिवासी ट्रायबल संघटना आणि they every year for last 11 years ते हो ट्रायबल फेस्टिवल हाडटात आणि हातून भितर एक्झिबीट करतात तांचे टॅलंट आसतले, तांचे जे पयलीं सन करीत आयिल्ले पारंपारीक खेळ आसतले, पारंपारीक गितां आसतली, पारंपारीक म्युजीक आसतले, तांचे स्किल्स हातून भितर आसतले, सान करपाक, मल्ल करपाक किंवा जे अशें आमचे दळपाचे, फोव करपाचे जे आमी परंपरेन करीत आयिल्ले ताचे प्रदर्शन आणि ते दायज आमकां सांबाळून दवरपा खातीर ह्या पिळगे कडच्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन ट्रान्सफर करपाचो हो प्रोसेस आसा। आनी म्हाका दिसता की आयज तांचे सगळे लोककला, लोक परंपरा, आमचे ट्रेडिशन्स ती प्रिजर्व करपा खातीर, प्रोटेक्ट करपा खातीर एक अत्यंत म्हत्वाचो असो आदिवासी संघटना केपें हांणी प्रयत्न केला आसा। हांव तांकां परबी दिता, शुभेच्छा दिता। वो 2 दीस चलपी फेस्टिवल म्हाका दिसता की एक वेगळें प्रदर्शन, एक्झिबिशन ऑफ देयर स्किल्स, ऑफ देयर टॅलंट एंड टू रिवाइव the traditions, to revive our old the Adivasi communities जे कितें करताले ते प्रिजर्व करता। वो 11th आदिवासी संघटना केपें हिंगा आज सुवाळ्या गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून हाजेर आशिल्लो आनी गेल्या वर्साक येयल्लो, बट म्हाका दिसता ह्या वर्साक गेल्या वर्साक चड प्रमाणान बरें जालां, म्हणजे सेटअप बरें आहा। म्हाका चड स्टॉलां जाय, आमगेले डिफरंट आमगे ओरिजिनल ट्रेडिशनल जे स्वीट्स आहे तेवूय आहे, भरपूर हांवें खायले, टेस्ट केलाय। आणि म्हाका ही परंपरा बाब आमगेले आदिवासी संघटना केपें तेंगे कमिटीन प्रेसिडेंटान तेगे बाब आदोगा जॉनान आनी तेगे सगळे प्रेसिडेंट बाब पॉब हेमी सांबाळून लायक ट्रेडिशन। आनी म्हाका आज काळार हे वस्तू मेळपाक आज भरपूर मुश्कील जालें आनी जेन्ना हे संघटना म्हाका एशे ट्रेडिशन आमगे सांबाळून दवरता तेन्ना आमचे असो पॉलिटिशियन व्हडे आमदारान कोणेय जावं सरपंच सगळ्यांनी हे सांबाळून दवरपाक भरपूर गरज आसा। आनी हे सांबाळ जाल्यार आमगे मुखायल पिळगी म्हाका दिसता हे कितें आमगेलें ओल्ड ट्रेडिशन गोंयकारपण, गांवकारपण कितें तें म्हाका सदां दिश्टी पडटलें, अदरवायज हें स्लो देर हें काबार जाता। सो आज कितें जालां, आज बायल वेस्टर्न कल्चर येयला आनी सगळे आमगे गांवचे भुरगे वेस्टर्न सगळे करपाक शिकले, केले म्हणून हितून प्रॉब्लम ना, बट ते नीज मूळ गोंयकारपण कितें आहा आमगेलें पयलीं जस्ट आमगेलें जेनरेशन केश स्मूथ चले, केश ट्रेडिशन करताले हें तरी म्हाका दिसता सांबाळपाक भरपूर गरज आहा। आनी म्हाका दिसता आतां तूं पळयत जाल्यार ह्यो बायलो फाटल्यान म्हाका 60-70 वर्सांच्यो त्यो आजून बरें काम करताय। आमगे आतां म्हाका दिसता न्यू जनरेशन 50 म्हळ्यार घरान बसताय, हें कित्याक कित्याक ही काम कोण येयल्ली आनी ट्रेडिशनाक जे तेंगेल्यो फुगड्यो, दाल ह्यो सगळ्यो दॅट इज लॉट ऑफ सायंटिफीक व्हॅल्यूज जो खेळ आहे ते बॉडी फिट दवरताय हे आज आमगे म्हाका दिसता कोण कोना। सो ही संघटनाक म्हजे कोंतान हांव एक परबी दिता की हें ट्रेडिशन सांबाळून दवरताय म्हणून आनी अशेंच व्हरचें। आनी एज अ MLA हांव सदां हेंचे बरो आसतलो, हे संघटना बरो सिंगान आख्या गोंयांत जेन्ना गोंयकारपण सांबाळटा तेन्ना आमी सदांच आमगे ट्रेडिशन लोकां बरो आसतलें। लोकल